सुरवातेक सगळी आमी गीत घेवया A36 पेज नंबर 20. A36 पेज नंबर 20. Bapa आमचो तूं मोखोरताय, आमची मोदेची सूख धाडटाय. मोग ओळखून दिन वाचता आपले जिवीत तुकाच भेटूं. तुझे कुटुंब एकठांय जाता, भावात विश्वास मोगून जाता. 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 सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो. तुमकांय दिवं. आनी आयचे मिसाचे भेटेक सगळ्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. आयची मिसाची भेट सगळ्या सोंपून गेलोल्या मोदोन आनी कॉन्फरात जे आसात तांचे पासत आमी भेटयता. देवान तांकां सगळ्यांक सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेंत आमी मागुया. आनी ह्या सगळी आमची जण एकल्याची खासगी मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रिच्या भाव भयणीनो, आयज पवित्र सभा बागेवन मारिया गोरेटी हिचो सेवाधर्मीक उगडास करता. खेरीत भाशेन आपलें क्रिस्ती जिवीत सांबाळचे पासत आनीक जें कितें जेजून शिकयलां, जी क्रिस्ती शिकवण आसा ती आपल्या जिवितांत पाळचे पासत आपलो जीव तिणें दिलो, मारतीर जाली. आनीक आमकांय जण एकल्याक आमी सगल्या वेळार जेजू पासत मारतीरपण भोग करून जें कितें वायट आसा तें पयस करूंक आनी बरें आसा तें आपणावंक, चुकी मानून घेवंक आनी बोगसणें घेवंक हें आमकां शिकयता. पूण जायते पावटी आमी ताळणेक सांपडल्या, वो जायते पावटी आमी केल्ल्यो चुकी आमी मानून घेवंक ना, वो जायते पावटी आमी आमच्यो चुकी दुसऱ्यांचेर लोटून घातल्यात. असल्या सगल्या आमच्या चुकींच्या देवा लागीं बोगसणें मागुया. हांव पातकी सर्वपदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान सारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांकवार मरेक सगल्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्वपदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवं. आमेन. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. भोव पवित्र बापा, नेणटुआयेचें आनी निश्कळंकपणाचें जिवीत तुका चड मानवता. भोव तरणे पिरायेर ह्या सुगुणां खातीर झुजून तुजे चाकोरणी मारियान आपलें रगत वारयलें देखून रगत साक्षांचो मुकूट तुवें तिका दिलोय. तिचे विनवणेन आमा समेस्तांक भोव करून आमच्या तरणाट्यांक निर्मळपण सांबाळूंक आनी तुजे कायदे पाळपांत थीर रावंक कृपा दी म्हूण मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना. आमेन.
उजियास प्रभुदाच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, हांव तिका बुलोवन बुलोवन एका अरण्यान ओत्तलों आनी तुवें तिजे कोडे मोवाळायेन उलयतलो आनी तुवें ती आपले तोन्ने पिरायेर आनी इजिप्टांतली भायर सोडली तेन्ना कुशालकायेन म्हाका आयकतली. तशीच आतां म्हाका आयकतली आनीक तो दीस येतलो तेन्ना उलयता तो सर्वेस्पोर. ती म्हाका म्हजो पोती म्हणटली आनी ती म्हाका आनीक केन्नाच म्हजो बाल म्हणची ना. हांव तुका सासणाक म्हजी पोतीन करून घेतलो. प्राणीकपणाचें आनी नितीचें, अपुरबायेचें आनी मोगाच्या बानपासांनी तुका म्हजी पोतीन कोत्तलो. विस्वासपणान तुका म्हजी पोतीन करून घेतलो आनीक तेन्ना तूं सर्वेस्पराक ओळखूंक पावतली. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब सर्वेस्पोर कोनवालो आनी माये मोगाचो. पुतून म्हणुया, सर्वेस्पोर कोनवालो आनी माये मोगाचो. दिसान दीस तुका दिनवासतां आनी थांबोन नासतना तुज्या नांवाची इस्तुती कोत्तां. सर्वेस्पोर कितलो तोर आनी उनिवंत, ताजे तिरायेचो ताव घेवं नजो. जबाब सर्वेस्पोर कोनवालो आनी माये मोगाचो. पिणकेचे पिणके तुजी कुत्तुबां पुरगोट कोत्ता. तुजे बोलीस कोन्यांची खबर गाजयत वेता. तुजी किर्ती कितली गाजता, तुजी मोहिमा कितली फांकता. तुज्या अचोरयांची खबर सगल्यांक पुरगोट जाता. जबाब सर्वेस्पोर कोनवालो आनी माये मोगाचो. मनीस उनिता तुजी पदवेच्यो भिरांकूळ कोन्यो आनी तुजी ओडविकेचो प्रचार कोत्ता. तुजे उगोणीत बरेपणाचो उगडास कोत्ता आनी तुजे प्राणीकपणाक वाखाणटा. आमचो जबाब सर्वेस्पोर कोनवालो आनी माये मोगाचो. सर्वेस्पोर कितलो कोनवालो आनी माये मोगाचो. ताजो राग सोट करून चोडटा तसलो न्ही, तो एकदम मोगाल. सोमेस्तांक सर्वेस्पोर कितलो बरो, सगल्यांक आमकां रोसनांक कितलो माये मोगाचो. जबाब सर्वेस्पोर कोनवालो आनी माये मोगाचो. उद्गारा कुबी रावया. Soy Solesporak, soy Solesporak, soy Solesporak, soy Solesporak, soy. आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्तान मन्नांतलो बोसम केलो आनी शुभ वर्तमाना वरवीं ताणें जिवीत फांकयलें, ओरोमांक पोडजोडलें. Soy Solesporak, soy Solesporak, soy Solesporak, soy Solesporak, soy. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सुमया. जेजू तांचे कडेन उलयतना एक अधिकारी आयलो आनी ताच्या पांयां पडून ताणें म्हणलें, सायबा, म्हजी धूव आतांच मेल्या, पूण तूं ये आनी तिचेर तुजो हात दवर आनी ती परत जिवी जातली. जेजू उठलो आनी आपल्या शिसांक घेवन ताचे फाटल्यान गेलो.
तेन्ना 12 वर्सां रक्तपाट जाल्ली एक बायल ताचे फाटल्यान आयली आनी ताच्या आंगोस्त्राचे देगेक हात लायलो. कित्याक ती आपल्याच मनान म्हणटाली, म्हाका ताच्या आंगोस्त्राकूच हात लावंक मेळत जाल्यार हांव बरी जातली. पाटी वडोन आनी तिचेर नदर मारून जेजून म्हणलें, भिवू नाका दुवे, तुज्या भावार्थान तुका बरी केली. आनी तेच घडयेर ती बायल बरी जाली. त्या अधिकाऱ्याच्या घरा पावल्या उपरांत वेणू वाजयताले आनी लोक गडबड करतालो तें पळोवन जेजून म्हणलें, भायर सरात, चेडूं मरूंक ना, तें न्हिदलां. ती ताका हांसताली. पूण लोकांक भायर घालतोच आपूण भितर गेलो आनी चेडवाच्या हाताक धरलो आनी तें उठून उबें रावलें. ही खबर त्या आख्ख्या गांवांत गाजली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाखाणी तुका क्रिस्ता. तुमच्या भाव भयणीनो, आयचें देवाचें उतर जायतें भरलेलें आसा. एके वाटेन पयलें वाचप ओजियस प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें, जाल्यार दुसरे वाटेन आयचें शुभ वर्तमानान 2 तरेचीं मनशां जीं जेजूशी पेकोवणी घेवंक आयल्या. ओजियस प्रवाद्या वरवीं देव खेरीत भाशेन आपूण कसलो तें दाखयता. म्हणजे जी परजा आपली चुकता, अविस्वाशी जाता, ते परजे सगळें आपूण कसलो हें दाखोवंक ओजियस प्रवाद्याच्या पुस्तकांतल्यान आमकां खोल संदेश दिता. ओजियस प्रवाद्याचो घोराबो, ताची पोतीन एके भाशेन ताका अविस्वाशी जाताली. 1 पावटी 2 पावटी न्हय, पूण 3 पावटी अविस्वाशी जावन ताचे कडली पयस गेली. सगळी पावटी देव ओजियसाक परतून धाडटा, चल वच आनी तिका घेवन ये. अविस्वाशी जाल्या आनी अविस्वाशी जावन दुसऱ्या फाटल्यान गेल्या. ओजियस आनी ताचे पोतीनीक 3 जाण भुरगीं. तातूंतले ओजियस जाणा पयलो भुरगो तो आपणाचो, दुसरें आनी तिसरें कोणाचें भुरगें तेंय ताका खबर ना. आनी तरी आसतना असले परिस्थितीन, जंय आमच्या जिवितान असलें जायत जाल्यार कोणूच मानून घेवचो ना आनी ओजियसाच्यानूय तें मानून घेवंक जावंक ना. पूण देव ओजियसाक परतून परतून धाडटा हे आपले पोतीनीक परतून घेवन येवंक आनी तिका बरे भाशेन दवरूंक. आनीक जीं भुरगीं 3 जाण भुरगीं तांच्या घोराब्यान तांकां 3 भुरग्यांक मानून घेवंक. भाव भयणीनो, देव असलो म्हणजे आपणाचेर चुकता तांकां बेस्तोच परो घालिना. देवाची काकलूत येद्दी व्हडली, पूण देवाची काकलूत येद्दी व्हडली आसा तेन्ना ती काकलूत मानून घेवपाक आमकां जण एकल्याक भोव करून चुकतात तेन्ना, पातकान पडटात तेन्ना ती मानून घेवपाक आनी देवाशी परतून येवपाक आमकां भोव गरज. आनी देवाशी परतून येवंक आमी कालच्या दिसाक जेन्ना सुरू केलां, जेजूचीं उतरां सगळीं तुमी कश्ट करतात ती म्हजेशी येयात. कशी भाशेन येता हांव आमी जेजू सवे हो जेजूशी. आयच्या शुभ वर्तमानान 2 जाण आयल्यात. एक ती 12 वर्सां रक्तपाट जाल्ली अस्तरी आनी दुसरो बापूय त्या 12 वर्सांच्या चेडवाचो जें मेल्लें. हो अधिकारी जो आसा तो सगल्यांक दिश्टी पडटा ते भाशेन आयलो. मुखार येवन तो सरपटलो, ताणें आपलीं उतरां उलयलीं, जेजूक आपयलो. तुवें जरी तर हात दवरीत जाल्यार म्हजी धूव मेल्या ती जिवी जातली. भावार तें दवरलो जेजू सवे ताणें दाखयलो. जाल्यार दुसरे वाटेन ती अस्तरी लुवान, कोणाक खबर ना, आपणाचेच मतीन तिणें चिंतलें, हांव ताच्या आंगोस्त्राकूच हात लायत जाल्यार बरी जातली. कोणाक कळनासतना आयली. म्हणटच कशी भाशेन आयली ती घडये तितलें गरजेचें न्हू. बोवाळ करून आयली, दाखोवन आयली, काय लिपोवन आयली तें गरजेचें न्हू. पूण दोगांयचोय भावार्थ आमकां दिश्टी पडटा जेजूचेर. आनी ह्या भावार्थान जेजून दोगांयकूय हात लायलो. ते अस्तरेकूय हात लायलो. भिवू नाका दुवे, तुज्या भावार्थान तुका बरी केली.
जाल्यार ह्या बापायच्या व ह्या अधिकाऱ्याच्या भावार्थाक लागून ताच्या घरान वचून त्या चेडवाक हाताक धरून ताणें उठयलें, तालिता कूम ही उतरां म्हणून, चेडवा उठ, आनी तेंय उठलें. भाव भयणीनो, आयज आमच्या जिवितांत हे पेकोवणीची गरज आसा. आयज आमचे मदलीं थोडीं जाणां दुसऱ्यांक दिश्टी पडटात ते भाशेन देवाशी येतात, थोडीं लुवान कोणाक खबर ना, तूं आनी तुजो देव हे भाशेन येतात. आयच्या दिसाक आमी मारिया गोरेटी हिचो सेवाधर्मीक उगडास करता, मार्तीर. भोव करून जेन्ना वाडटालें तरणाटें, आनी एक तरणाटें कशें आपल्या घरान आपल्या आवयक आदार करतालें, आपली ल्हान भाव भयण आसा तांकां वयर काडपाक. जाल्यार दुसरे वाटेन आसा आलेशांद्रो, जो आपली नदर मारियाचेर दवरून आसलो, मारिया गोरेटीचेर, आनी ही नदर वायट दिशेनूय पावली. आनी जेन्ना आपणाक जाय तें मुणगे कुडीच्या वंडावण्यान पडूंक मारिया गोरेटी जेन्ना मानून घेना, तेन्ना ताणें जबरदस्ती केली आनीक शेकी सुरी तोपून तिका मारलें. मारिया गोरेटी आपूण आपणाक मारलोल्याक जो कोणें आपणाक मारला ताका बोगशिता. आनी हें बोगसणें आलेशांद्र, जो बोणकोणींत पडलो, तो मानून घेता. आनी जें बोगसणें आपणाक दिलां तें घेवन आपुणूय सुटका जोडटा. तर भाव भयणीनो, देव आमचें सगळें उदार आमकां बोगसणें दिवपाक, आमकां सगळ्या वायटांतली निवारपाक, आमचे घाय पेकोवपाक, तें घेवपाक आमी असलोच भावार्थ आमी दाखोवया. आनी हे पवित्र मिसाचे भेटेन असलो भावार्थ आमच्या जण एकल्या सवें रिगोय आनी आमकां देवाच्या मोगान एक कर म्हूण मागुया. भेटोनी वेडार गीत घेवया. C27 पेज नंबर 39. C27 पेज नंबर 39. निष्कोडोम निर्मोळून वेदीचेर आमी गाता, सासणाच्या पवित्र बापा तुका तो समर्पिता. भोंवतणी आस्त्या पासो स्वर्गिस्ती लोकां खातीर, पृथ्वीच्या मुळशा पासो सगळ्याच्या तारणा खातीर, भोंवतणी आस्त्या पासो स्वर्गिस्ती लोकां खातीर, पृथ्वीच्या मुळशा पासो सगळ्याच्या तारणा खातीर, काल आमची सोडवणेची उबारून वखदां देवा, कोण वाराय तुजी मागता, मानून घे आमची सेवा. भोंवतणी आस्त्या पासो स्वर्गिस्ती लोकां खातीर, पृथ्वीच्या मुळशा पासो सगळ्याच्या तारणा खातीर. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे अनाखे पवित्र सोबेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवंक. देवा आमच्या मोगाळ बापा, मारिया गोरेटी तुज्या रोख साक्षिणेच्या जैताच्या उगडासाक तुका आमी भेटयता, ती देणी स्विकार कर. रोगत वारोवन आपणाच्या जिवाची तिणें तुका भेटवणी केली, ती तुका भोव मानली. तशीच खोतखोतीत काळजान केल्ली आमचेय भक्तीची भेटवणी तुका मानो. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं आमेन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदारांच्या सासणांच्या देवा,
सर्व काळी आनी सर्व तायेन जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मारिया गोरेटी तुज्या रोग साक्षिणी जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपलें रगत वारून तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे परी तुका गोवाय दिवच्याक आमकां तूं घोट करताय आनी अशें तांचे वचकतायेन क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं तुजें बळ सपूर्णायेन परजळायताय. देखून सर्गीच्या देवदूतां सांगाती आमी प्रितुमे निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्वर तूं, सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जय जय, सर्वेस्वराचें नांव येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची झोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आनी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें कात घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावारताचो घूट परगोटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमां समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवचो धरून मेल्यान त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माये सांगाती तिच्या पती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदता, बागयोन जुजेवाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमेन. निर्मळपणाची गोवाय, निर्मळपणाचो एक मॉडेल मारिया गोरेटी. सगळ्या तरणाट्यांक ते एक देवाची एक खुणा. तर ताचीच देख घेवन आमी सगळ्यांनी ह्याच निर्मळपणान आमचें जिवीत जिवंक आमकां कृपा मागुया आनी सगळीं बराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थना बापाक उबारुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणी पडूंक नाका पूण वायटांतली आमकां निवार.
सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशन वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पापांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची संसाराचे पाप कटले आमची काकूट कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप कटले आमची काकूट कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप कटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटाली. शेळेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितरचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमनेवा खातीर मागणें. मोगाळाची जेजू, मोगाला जेसू भोव पवित्र संस्कार भोव संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय म्हण हांव स्वत मानता. हांव स्वत मानता. सगळ्या वस्तू पळोवन हांव सगळ्या वस्तू हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेतां. आशेतां. हे घडयेक हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटूच शोकना म्हणटूच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयतां वेंगयता आनी आख्खोच आनी आख्खोच तुका एकवडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. कुमन्या वेळार गीत घेवया. D2 पेज नंबर 47. D2. जेजू सोबे आमी एक, आमी सगळीं एक. आत्म्या वरवीं आमी एक, आमी सगळीं एक. बापा मुखार आमी एक, आमी सगळीं, आमी सगळीं, आमी सगळीं एक. जेजू आमचो व्हडलो भाव, आमी सगळीं एक. ताचो बापूय आमचो बाप, आमी सगळीं एक. ताचो आत्मो आमचो प्राण, आमी सगळीं, आमी सगळीं, आमी सगळीं एक. आत्मो दिला सगळ्यांक, आमी सगळीं एक. ताची वेळी वेगवेगळी, आमी सगळीं एक. सगळ्यांक रूपणे जेजूचे, आमी सगळीं, आमी सगळीं, आमी सगळीं एक. जाका म्हजो पाटलाव करूंक खुशी आसा ताणें आपणाकूच पाट करची, आपलो खुरीस घेवचो आनी म्हजे फाटल्यान येवचें म्हणटा सोमी. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या प्रितीच्या बापा, मारिया गोरेटी तुज्या बाग्योंत रोग साक्षिणीक तुजे सेवेंत विस्वाशी आनी कोश्टा मरणान जैतिवंत तुवें केली. आमी शेवलां त्या पवित्र जेवणा वरवीं आमकांय दिसा दिसाच्या आत्मीक झुजांत घोट आनी जैतिवंत कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. आमचे मागणे आमी देवाक उबारता आसतना किरीत भाशेन आनीक एक पावटी आमकां सगल्यांक ही कृपा मागुया.
ह्या महामारींतली आमी आमकांच वाटावंक आनी जीं कोण हे महामारीक सांपडल्यान तांकां बरीं कर आनी तांची सेवा करतल्यांचेर आशिर्वाद घाल म्हूण मागुया. सुर पदवेदार आनी काकलुत्सारा देवा, तुज्या अखेर वचनेचो प्रेमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेखार कश्टवतल्यां पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती कोनवाळा येन आयकून घे. यावचीत सुरू जाल्ली पिडा नियंत्रणाखाल येवंक हे पिडेक लागून दोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशी येता. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विज्ञानांक एक गुणादीक वासी बेगीनूच सोदून काडून आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक परजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मार तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे ओड उपकार. शेवटा गीत घेऊया F13 पेज नंबर 91. सदांच आमी कुशाल धाडूस आमी रावचे. मोगाची एकूच कोरे बाबुराची कोरे. कुशाल सदांच आमी कुशाल धाडूस आमी रावचे. मोगाची एकूच कोरे बाबुराची घरे. आमची गाडा कशी नादा नितळवणे बरे उद्गार. आमचो बापूय आसा स्वर्गार. आमचे दसू आमचे पानार. कुशाल सदांच आमी कुशाल धाडूस आमी रावचे. मोगाची एकूच कोरे बाबुराची कोरे. कुशाल सदांच आमी कुशाल धाडूस आमी रावचे. मोगाची एकूच कोरे